There is a lot of mixed reactions on this Majhe Ghar scheme of the government of Hi, Goa. hi, hi. This scheme, people talk, is for more for migrants than for goans. What you as a staunch opposition prior to this government, what is your view today on this scheme? See, I have a feeling. See, my view is like this. I was an attorney of the comunidad. आणि तेदोना आमी ओपोज करताले. आतां ओपोज करता आसतना आज परिस्थिती इतू जाल्या, इतू वर्स तुमी तांकां कांय डेमोलिश केलें ना. इतू वर्स तुमी कांय केलें ना. सक्सेसीव गव्हर्मेंटान तांकां सपोर्ट केले. सो आज तूं तांकां आनी कितें कोत्तलो? एकूच मातशें म्हाजे घर स्किमींत कुमदादींत रेट मातशें मायज मेळत जालो कुमदादीक. नॉट दॅट 19 वॉटेवर त्यो आतां रेट दिले त्यो न्ही. Rate मायज मेळपाक जाय. or choice of the rate should have been given to the comunidad at least. Because all comunidad should have not taken high rates. म्हाका दिसता. Otherwise, regularization per se in comunidad. See, no doubt. See, after all, ultimately, last time the ruling party, the ruling party used that ते तुगेले तेणें केलें मायग्रंटा केलो तें. सो दे डीड दॅट टू गेट दॅट भुमिपुत्रा तें केलोलें वोट घेवपाक. सो आतां It is similar. इट इज फॉर वोट न्ही. सो ते वोटा लागून कोतलें करपाक जाय. कोण रुलींग पार्टी आहा ती वोटा लागून कोत्तलीच. आतां रेट जर तर मातशें मायज दिलोली जाल्यार आय डोंट थिंक दॅट शूड बी अ प्रॉब्लम. अदरवायज रेग्युलरायझेशन तूं कोन्ना जाल्यार कितें कोत्तलो? नाल्यार रेग्युलेशन करून जाल्यार डेमोलिश करूं जाय.